म्हापशा बाजारातल्या फुटपाथावेली अतिक्रमणां काडपाची मोहीम पालिकेन सुरू केल्या। फुटपाथावेल्यान मांड लायिल्ल्या पसरकारांचो म्हाल पालिकेन ताब्यात घेतलो। कांय जाणांनी फुडल्यांचेर एक्शन पळोवन सामान गुटलायले। फुडले 7 दीस एन्क्रोचमेंटा आड मोहीम चलतली म्हूण म्हापशेच्या पालिकेच्या मार्केट इन्स्पेक्टरान सांगला। म्हापशेच्या बाजारात फुटपाथेचेर विकपाक दवरिल्लें सामान उखलपाची मोहीम परत सुरू जाल्या। पसरकार आनी फेरयेवाल्यांचो मातसो विरोध जाता, मात मार्केट इन्स्पेक्टरान पालिकेच्या कामगारांक घेवन फुटपाथ क्लियर करपाक सुरू केल्या। ही ड्राय आमची चालू असतली। आयच्यान स्टार्ट केल्या ड्राय। आमच्या 7 दिसाचे ऑर्डरी प्रमाणे 20 तारखेच्या ऑर्डर काढल्या 27 20 ते 27 आमकां रिपोर्ट दिले आणि शॉपकीपरांक सगळ्यांक फुटपाथ क्लियर करून आम्ही आता सध्या सांगले आसा। मागीर आमी सगळे ते हे करतले, एन्क्रोचमेंट हे करतले, लिफ्ट करतले। पालिकेची ही मोहीम पयलीच फावट न्ही। पालिका मोहीम सुरू करता आणि 2 दिसां भितर सामान परत आशिल्लें तशें फुटपाथार। शिस्त कोणाकूच लागना। फेरीवाले, बाजारकार आणि पसरकारांकूय हें नित्याचेंच जालां। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। सांखळे कम्युनिटी हेल्थ सेंटराक दोतोरांक धमकावपाच्या प्रकाराचेर IMA चाळवल्या। दोतोरांक जितो मारपाची धमकी आनी ताचेर हात घालपाचो हो प्रकार दोतोर शेखर सारकळान मुख्यमंत्री पर्रीकराच्या कानार घाला। सांखळे CSतल्या दोतोर अतुल पै बिराक जमाव घेवन धमकी दितल्यांचेर एक्शन घेवची, असल्या गजाली खपोवन घेवचे ना म्हूण IMAन मुख्यमंत्र्याक सांगला। शेनवारा सांखळे CSCन एक बायल आयिल्ली 3 भुरग्यांक घेवन आनी आमकां म्हणजे 5 जावन इट वॉज एक्चुली लायक 5 जावन 10 मिनटांनी समज सांजचे आनी ताणें एका चलयेक पळयली ते दोतोरान, डॉक्टर अतुल पै बीर म्हणून थंय आशिल्लो ड्युटेर। आनी मागीर ताणें एक चलयेक सांगलें एक एमर्जन्सी आयली, ताका फ्रॅक्चर आशिल्ल्यान तें प्रेशर बी कमी आशिल्लो, ताणें सांगलें आपूण ती पळयली पळयता आनी मागीर उरलेल्या 2 तुज्या भुरग्यांक पळयता। आनी हाज्या नंतर ताणें मागीर ताका येवपाक मातसो उशीर जालो, सो ती ताजेर तापली बिपली आनी ताणें मागीर पळयली भुरग्यांक। मागीर ती गेली आनी एक 100 जाणांचो जमाव घेवन आयली आनी दोतोराक थ्रेटन केलो सगळ्यांनी वचून। आनी ताजो आतां दुसरो घोव काय कोण तरी एकटो येता आनी थंयचो जो एटेंडंटाक सांगता की दोतोर जर आमकां सोमारा परतो दिसत जाल्यार आमी ताका जितेच मारतले बी म्हणून। अशें 2 ताणें ताका धमकी दिली दोतोराक अंडर गोवा मेडिकेर एक्ट, की ताणें हात सुद्दां ताका लावंक ना हरशी, पण थ्रेटनिंग एंड जमाव करून सगळें प्रेशर घालप आनी ताका मेंटली टॉर्चर करप ऑल्सो इज नॉट करेक्ट। आनी जितो मारपाची ही धमकी दिता इज स्टील वर्स दॅन दॅट। आनी तातूंत एक जी रिड्रेसल कमिटी आहा, पेशंटांचें कितें जर आहा ताचेर एक सेक्शन 7(1) रिड्रेसल कमिटी, ताजेरूय आमी CMाक मेळिल्ल्यान ताणें सांगलां की आपणे ती फायल मूव केल्या। दॅट रिड्रेसल कमिटी जे पेशंटांक दिसता की कितें चुकता म्हणून, दे कॅनॉट थ्रेटन द डॉक्टर। ताका प्रोसिजर आहा न्ही, ताका तुमी आमचे कडेन कंप्लेंट करा, आमी इन्वेस्टिगेट करता, किंवा तुमी हेल्थ मिनिस्टरा कडेन कंप्लेंट करूं शकता। बट थंय ऑफिसान येवप दोतोराचें म्हणजे ताजें सायकोलॉजिकली फाल्यां पेशंटाक तपासतना तुजें मन पयलीं सारकें जाय न्ही। फुटबॉलान आता टेक्नॉलॉजीचो वापर वाढला। पयलीं फक्त गोल लायनीचेर कॅमेरा लावन बॉल गोलान गेला काय ना हो प्रयोग जाल्लो। आता मैदानावेलो रेफ्री व्हिडिओ असिस्टंट रेफ्रीची मदत घेवन ऑफसायड निर्णय बरोबर काय चूक हे तपासपाक शकता। सध्या रशियेन सुरू आशिल्ल्या कॉन्फेडरेशन कपान फुटबॉलाचो थर्ड अंपायर VAR काम करता। हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट WhatsApp, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीर लायव्ह पळोवपाक मेळटा। प्रुडंटाक फॉलो करात। नमस्कार।